गोंयात 60 नव्यो 24 मॉडेल अंगणवाडी दक्षिण गोंयाक 1 पॉइंट सेंटर केंद्रीय बायला भुरग्या कल्याण मंत्री स्मृती इराणीची घोषणा मंत्रालयाची गोंयात बसका। मायनिंग लीज वाठार खाली करपाची मुजत सोंपल्या उपरांत 88 मायनिंग लीज वाठारांतली मालमत्ता मीन सामग्रीचे इन्स्पेक्शनाक समिती उरला ते खंय सरकाराचे। सायबर क्रायमा सारखेले गुन्यांव आळाबंद हाडूंक केंद्राचो जाय आधार। दर्यांत तस्करी आळाबंद घालूंक नुस्तेमारांक UID कार्डां मुख्यमंत्र्याचे अस्तंत विभागीय परिशदेत मुद्दे। अतिक्रमण जाल्ल्यो धार्मीक सुवाती परत मेळमेरेन हिंदू खरे अर्थान स्वतंत्र ना। हिंदू हक्काचो लढो भावनीक न्ही संविधानीक मार्गान लढचो। 10वे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात उलो। देवळांचे सुवातेर कितेंय बांदलां आसल्यार सुवात मेळोवपाचो हिंदूंक पूर्ण अधिकार। गोंयांतूय अशे पुरावे मेळ्ळ्यार मोहीम ज्ञानवापीचो मुखेल आदोगाद रामनाथी हिंदू अधिवेशनात। या फुडें हॉर्टिकल्चरांत बरे दर्जाची भाजी बंद आउटलेटाचो अभ्यास। थळाव्या उत्पादकांक खासा सवलत। उत्तर दक्षिण गोंयांत हॉर्टिकल्चर केंद्रावाल्यांचे बसकेत अध्यक्षाचे उतर। गोंयांत आज फाल्यां दाट पावस। वेधशाळेचो ऑरेंज अलर्ट। मोव माती आसा थंयची झाडां स्ट्रक्चरां खचूं येता। शेतांनी शारी वाठारांनी बुट्टी मारूं येता। वेधशाळेची शिटकावणी। कारवार जोयडाचे सगळ्यात मोठे सुपा धरण आटपाचे वाटेर 7 दीस पावस पडना जाल्यार शुकशुकाट। धरणात फक्त 15% उदक। वीज उत्पादनाकूय मार बसपाचो भंय।